Why, my specific question, why were these people allowed to participate in the auction when they owe the state of Goa? Second, why 271 crores? When will you recover this? Very simple, because from 2018 and Italy or Sazali is not recovered. And when they owe so much to the state, how did they participate in this auction if they owe so much? Speaker sir, म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटान आणि CA ऑडिट कमिटी जी घातलेली पळय न्ही तांच्यांनी एटलिस्ट हो ऑडिट रिपोर्ट जो तो कंप्लीट केला. स्पीकर सर, वो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट करून 350 crores of rupees approximately. Which year it was completed, the audit? Year केन्ना त्या तांची ऑलरेडी नोटीस म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा केला. मायन्स 21 सुमार केला तो, 22 तेजी रिकवरी सुरू जाल्या. रिकवर कित्याक केलें नाही? स्पीकर सर, हेच क्वेश्चन आमगेलें. तुम तांकां रिकवर कोण आसलो, तुम तांकां परतून बीड करपाक कित्याक दिलें? ते डिफॉल्टर न्हू ते. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता. स्पीकर सर, सेम क्वेश्चन इट इज. स्पीकर सर, दोनूय प्रश्न तो विचारता. एक मागीर गोंयकार कंपनीक म्हणटा तो कित्याक मायनी दिना काय म्हणटा. आमी जर कोर्ट करपाक दिवं नासल्यो जाल्यार तांकां ऑप्शनाक पार्टिसिपेट जावंक रिकवर कर न्हू पयले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दे आर डिफॉल्टर्स. Speaker sir, defaulters pois diu bahai. Speaker sir, of course. You allow them after paying. Yes. Allow them after paying. How can they participate if they are defaulters? Speaker sir, आम्ही जवळपास 46 कंपनीज ज्यो आसा पळय न्ही हांकां सगळ्या जाणांक रिकवरीची नोटीस धाडल्या. 42 कंपनी, सॉरी, ओके, 42 कंपनीक 352 कोटी 22 लाख 80 कोटी रिकवर केले. 271 कोटी रिकवर जावपाचे आसा. आता बऱ्याच जणांनी त्यांच्यानी रिव्हिजन ऑथॉरिटीक एप्लाय केला, त्यांच्यानी चॅलेंज केलाय. आता तर चॅलेंज केला, इट इज अ प्रोसेस इज गोईंग ऑन. हायर अप रिव्हिजन ऑथॉरिटी जी आसा पळय न्हू, आमी हांकां रिव्हिजन ऑथॉरिटीत गेल्या उपरांत हे 271 कोटी जे पेएबल आसात ते 100% त्यांच्या कडल्यान पे करून घेता. 350 कोटी आता रिव्हिजन ऑथॉरिटीन जर तांकां फाल्यां सकाळी जर हे दिला आसत जाल्यार तो वेगळो विशय, पण आमी 100% पेमेंट करून घेता. आणि रिव्हिजन ऑथॉरिटीन गेल्ल्याच कारणान तांकां ऑप्शनान पार्टिसिपेट जावपाक आमी एलाव केल्या. जेणे करून परत नाल्यार हेच सांगतले आसले की आमी मागीर तांकां बॅन केले म्हणून आनी भायलो कोण तरी आयलो म्हणून. एटलिस्ट कशें आसा की जे कामगार ज्यांची लिजा आशिल्ली, ओके, ज्यांचे वर्कर्स आशिल्ले आनी तेंचीच लिजा आशिल्ली, त्यांच्यांनी जर मायनी घेतल्यो जाल्यार ती मशिनरीज आसतले, कामगार आसतले, शेताचें कॉम्पेन्सेशन दिताले तांकां आसतले. ह्या सगळ्या जाणांक ते पेमेंट करपाक शकतले. निदान पयलीं ते ताका जे रिलेशनूय आसा पळय न्ही ते लोकां कडेन मेंटेन करून तांकां पेमेंट तरी करपाक शकतले म्हणून पार्टिसिपेट करपाक गेले. हितून सरकाराच्या इंट्रस्टाच्या पेक्षा लोकांचो इंट्रस्ट चड आसा. तूं उलयतना हांवें आडोवंक ना. पळय स्पीकर सर, तो उलयतना हांवें आडोवंक ना ताका. तो प्रश्न विचारता. हितूर सरकाराच्या इंट्रस्ट, नो डावट सरकाराचो रेव्हेन्यू आमी कलेक्ट करतात, बट हितून लोकांचो इंट्रस्ट आशिल्लो, आमच्या कामगारांचो आशिल्लो, ट्रकवाल्यांचो आशिल्लो, मशीनवाल्यांचो आशिल्लो, शेतकऱ्यांचोय आशिल्लो. शेतकऱ्यांकूय ते कॉम्पेन्सेशन फारीक करता पळय न्ही हो इंट्रस्ट आशिल्लो म्हणून तांकां पार्टिसिपेट जावपाक दिले. सर, मुखेलमंत्रीन जो आन्सर दिला, सी ऑल ऑफ अस वॉन्ट दॅट मायनिंग शूड बी रिस्टार्टेड. इट वॉज कित्याक बंद जाल्लें आनी जे भाशेन हे जे मायनिंग कंपनीन जे ऑप्शन घायलें at 116%, 120%, how will it, is it possible? Is it possible? Chief Minister, you tell me. You tell me, ये particular mine सांगा तुका जे प्रीमियम आले 63.5. त्यांची चिंता आम्ही कित्याक करूया? त्यांच्यानी पॉसिबल आसा म्हणून तर त्याचा कोर्ट केला. अरे स्पीकर सर, so it will be again illegal mining कोतले. स्पीकर सर, हांव म्हणटा आतां 104% आमकां जर कोण रेव्हेन्यू दिता आसत आमी कित्याक घेवचो न्ही? वो पयलींच कित्याक करता इल्लीगल म्हणून? हेजे आयकून फाल्यां सकाळी लोक आनीक प्रॉब्लेम क्रिएट करतले. स्पीकर सर, सुरू जावच्या पयलीं एका अननेसेसरी बोवाळ करपाची संवय जाल्ली आसा. सर, एक तर आता सस्टेनेबल मायनिंग सुरुवात करता, पयलीं पासूनच इल्लीगल कित्याक म्हणपाक लागला तूं? आस्किंग दी ऑनरेबल मिनिस्टर, एक कंप्लीट करपाक मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दिया न्ही. पयलींच पासून म्हणजे तो आता कोर्ट केला, कोणी चड कोर्ट केला म्हणजे तो इल्लीगल करतलो, चुकीचो समज आहे. आय एम नॉट कंप्लीट जावपा दी, कंप्लीट जावपा दी, कंप्लीट जावपा दी. मुख्यमंत्री कंप्लीट जावपा दी सांगता कोर्ट केला हेजो अर्थ असो न्ही. जे म्हाका एक होकोत मुखेलमंत्री कडेन एक आश्वासन जाय. आय हॅव शोन that there are, from his reports, I have not relied on outside reports. Whatever reports have been given to me to our joint question, I have asked him. With regards to whatever figures have been provided to me, they mismatch.
So I have only asked based on your report. I have not based any other report. We all want mining to start. Sir, So परत you तेका look- सांगता it is on बसून घ्या. extracted ore. Estimated figure जरी असली जाल्यार it is on extracted ore. Premium they are paying which is in advance, and after the Because, royalty sir, they are paying on the extracted See, ore and because extracted grade. Mukhel Mantri Bab, I have shown you have Speaker not sir, the figures उरलेल्या that are स्टेटीनी बी provided high to me. premium Because, sir, खातीर figures that गेला. are provided in the answers are wrong. You will look into it. Speaker Will you sir, look into it? हातूर एक खंयसरूच आन्सर रॉंग ना. परत हांव ताका अरे सांगता ये it शिरगाव varies माहिनी असू तुम्ही दाखवून शकता. मरे आहे Speaker रिप्लाय sir, नो क्रॉस टॉक. स्पीकर सर Sir, मायनिंगाच्या तुझा बाबतीत तुझा ग्रेड प्रश्न व्हेरीड असू तुझा शकता. प्रश्न विचारपाक तुका टाइम दिता हांव. मुख्यमंत्री कंप्लीट करा तुमचे. जालें? ते सांगलें ताका सांगपाक जाय जालें. Yes. Specifically, जो Sirgaon iron ore mine, it is shown you in your answer, annexure. These are the annexures. These are all the annexures that I have. In these annexures only, you have shown, you have relied on their reports. On their reports, in स्पीकर one सर place, परत सांगता आम्ही it त्यांच्या says- रिपोर्टाचेर रिलाय जावं ना. अरे, आम्ही your IBM reply कडल्यान says- रिपोर्ट घेतला. your reply says that you all have relied on the erstwhile But we mining have leases. approved the report from the IBM. Yes, okay. It doesn't say in your reply. चर्चा Your जे reply भरपूर is जाल्ली आसा. erstwhile mining हांव leases, Speaker sir.